लिओ रॉड्रिगीज कॉंग्रेच्युलेट करता की असो नवो चेअरमॅन जाता म्हणून. आणि रिगार्डींग सपोर्टींग द कॉन्सिल आय वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दीस कॉन्सिल. आणि आज खंय तरी सगळ्यांनी मेळूनच कॉन्सिलांतले प्रोजेक्ट सगळे हाडपा जाय. तुमकां खबर आसतली की आज फिश मार्केट प्रोजेक्ट स्टार्ट जालो. बायणा पॉवर हावसाचो प्रोजेक्ट टॅक्निकल सँक्शनाक गेला. एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल आज जातली. आणि आमचो जो चीफ ऑफिसर्स बंगलो आसा तोय बी ताजो कन्सल्टंट अपॉयंट जाला आणि परवा ताजो टेंडर ओपनिंग आसा. सो सगळे प्रोजेक्ट स्टार्ट जाल्या आणि बाकीचे जे प्रोजेक्ट उरल्या ते ह्या कॉन्सिलाक कॉन्फिडन्सान घेवन तांचे आयडियाज घेवन आमी फुडें प्रोजेक्ट घालतले. डिसिजन्स टेकन बाय ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हाका दिसता सगळ्यांनी एप्रिशिएट करपा जाय. कित्याक जे पळय इल्लिगल जाल्या दोंगराचे दोंगर चेंज करून सेटलमेंट झोन केल्या, C1, 2-1 झोन केल्या, हे म्हाका दिसता खंय तरी सपोज इल्लिगॅलिटी कर्टेल करपाक मिनिस्टर हाच डिसिजन घेता जाल्यार म्हाका वी शूड ऑल एप्रिशिएट. आज खंय तरी गोंय राखपा खातीर सपोज आमची शेतां बातां राखपा खातीर सपोज मिनिस्टर फुडें सरला, म्हाका दिसता दीस इज अ वेलकम डिसिजन. वी शूड ऑल सपोर्ट द मिनिस्टर. रिगार्डींग कर्टेलिंग ऑफ पावर्स ऑफ SGPDA म्हाका सांगून दिसता की आमी सगळे समाज सेवेन आसा. आमकां लोकांचो इंट्रस्ट फर्स्ट आसा. सो वेदर पावर्स आर वीथ मी ऑर नॉट वीथ मी, एज लॉंग एज लोकांचे प्रॉब्लेम्स तांचे ग्रिवन्सीस एड्रेस जाता जाल्यार म्हाका इट इज फायन. म्हाका तेजेर कांयच प्रॉब्लेम ना. सो वी आर ऑल हॅपी वॉट डिसिजन्स मिनिस्टर इज टेकिंग आणि इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स. सो आय थिंक सो वी शूड ऑल स्टँड बिहायंड इट. आयडी दिली म्हणून कितें वायट गोश्ट जावना. म्हाका अमित पाटकराकूय सांगून दिसता की आज गोंयान कितें जाता इल्लिगॅलिटीज खूब जाता पूण फुडें सरून कंप्लेन करपाक कोण येना. कित्याक येना? लोकूय जनरल पब्लीक भिता कित्याक आपलें नांव एक्सपोज जालें जाल्यार दुसरो आपल्याचेर कितें सूड बीन वापरत. सो सपोज मिनिस्टरान आपली ईमेल आयडी पर्सनल आयडी दिल्या म्हणजे आमी एक एकदां सांगता तूं कोणाक सांगनाका म्हाका सांग फोन करून. सपोज इफ ही हॅज गिवन इट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक म्हणजे तुमी फुडें सरून कितें इल्लिगल चलता तें आमच्या नजरेक हाडून दिवचें म्हणून. सो आय थिंक सो देर इज नथींग रॉंग इन इट. उलट वी हॅव टू एप्रिशिएट की मिनिस्टर इज गोईंग एट अ पर्सनलायज्ड लेवल टू हेल्प पीपल टेल अस द इल्लिगॅलिटीज. सो आय थिंक सो दीस शूड बी अ वेलकम. सगळ्यांनी खरो सपोर्ट करपा जाय आनी कित्याक ऑब्जेक्शन हाडला हांव नकळो. थँक्यू. ODP पळयलो तेन्ना वास्कोच्या PDAन पसून खुबश्यो इल्लिगॅलिटी आसा. हांव तुमकां आतां सांगना पूण आमी ऑनरेबल मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिल्या आनी मिनिस्टर वील डेफिनेटली गेट एक्शन अगेन्स्ट यू. म्हणजे जे झोन्स कन्वर्ट करूंक शकना आमी तसले झोन्स आज कन्वर्ट केल्ले गेल्या आनी जेन्ना आमकां ते नजरेक आयले तेन्ना आमी इमिडिएटली मिनिस्टराक सांगून ताजेर एक्शन घेवची म्हणून मागल्या. सो डिले जाला पूण म्हाका दिसता ह्या 2 विका भितर तोय बी चेअरमॅन डिक्लेअर जातलो. गव्हर्मेंट इज सीज्ड ऑफ द मॅटर आनी ह्या 1 विका भितर जाता एकदां डिले जाता खंय तरी हें करपाक पूण ह्या विकान नाल्यार बाय नेक्स्ट वीक इट शूड बी फायनलायज्ड. दाजी बाबा अनेक प्रश्न म्हणजे